आमकां कॉल आयला एक 17-22 म्हणजे 5:30 सुमार एक चोली बायन पडल्या म्हणून इमिडिएटली आमची इमर्जन्सी टेंडर हांवें टर्नआउट केलो म्हाज्या स्टाफा सकट हांव हांगा पावलो हांव पावल्या उपरांत सर्च केलें जाल्यार आमकां बायन एक चेडूं पडलेलें दिसलें इमिडिएटली आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें पयलीं स्टार्टींग ताका हांवें रोप दिलो मागीर ताका लायफ जॅकेट दिलें स्टेबल केलें त्या उपरांत आमचो एक्सपर्ट प्रवीण गांवकर रोपाच्या सहाय्यान सकयल देवलो ताका सेफ्टी बेल्ट घातलो आपणाक सेफ्टी बेल्ट काडलो आनी ताका सेफली बायच्या भायर काडलो ते असो हांगाच रावता कशें कितें आमकां इन्फॉर्मेशन घेवन हांव इन्फॉर्मेशन तेचे घेता सगळे रिटर्न ओके प्रोसेस स्टार्ट कितें इंजरीज बी लागल्या कितें पळयता हांव जस्ट चेकिंग ओके आमी ताका सेफली काडला काय इंजर्ड ना कितें ते कशें कितें पडलें कितें कळ्ळां बी ना काय आयडिया मेळोंक ना ताची ओके तुमच्या स्टाफांची नांवां कितें म्हाजो फायर फायटर साईदत्त आरोलकर प्रवीण गांवकर फायर फायटर CB नायक फायर फायटर BS काळोजी फायर फायटर VP कोरगांवकर